lawyer also in the matters. It is a dual responsibility. It comes to us. One thing I must say is that every person has a right to practice and profess his religion and faith, but it does not give right to anybody to incite violence in the name of faith by making comments on the other religions. If you don't believe it is your faith, you don't believe, you go home. Nobody forces you to do that. But the fact remains is that you should not or refrain yourself from commenting on the religion of others. And I think that is what we have been saying, and we have seen that unnecessarily there has been a communal divide in Goa. Probably the real issues which were being faced by government, which were faced by the people, and people were rising against those real issues. The real issues were land conversion, real issues were unemployment, real issues were lot of corruption that is this government is indulging to. Somehow that has taken a backseat, and a communal divide, I think, under a larger conspiracy, government has been able to create a communal divide which should not have happened, which has happened, which is not good for people of Goa. So it is important that people of Goa maintain peace and harmony and start living in the way that they used to be living. I think that's the way ahead, and then take up and get back to the real issue that is concerning government right now. I mean, people right now, that is unemployment, that is corruption, and the amount of land being sold, and the way government is involved in various other corruption matters. I think that should be the real issue right now. Sir, applicant has said that it is merely a suggestion. It is not. नहीं, उनका कहना था कि जो वो कह रहे हैं, जो उनका स्टेटमेंट था वो एक सजेस्टिव स्टेटमेंट था, और वो चाहते हैं कि उसे सजेशन की तरफ से लिया जाए. बट जिस तरीके से स्टेटमेंट किया गया है, वो हमने कहा है कि जो सेक्शन 299 है, इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस, डेलिबरेटली हमने इंस्टेंसेस दिए हैं कि यही व्यक्ति है जिसने हर बार यही स्टेटमेंट पहली बार भी करा है, दूसरी बार भी करा है, और ये तीसरी बार है यही स्टेटमेंट करा जा रहा है. अभी जब कोर्ट के सामने आते हैं तो वो कहते हैं कि इट वाज वेरी सजेस्टिव. बट जिस तरीके से ये स्टेटमेंट किया गया था और जिस फॉर्मेट में किया गया था और जो वर्ड्स यूज़ किए गए, ये डेलिबरेट इंटेंट था, इंसाइटिंग कम्युनल वायलेंस. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है इसमें, उन्होंने जो स्टेटमेंट करा है, और यही तो गोवा के लिए बाधक है. सर, दुसरे आनी एक हे आसलें की एक तेंपार तुमकां खबर आसतली की पर्रेकारान मुतालिकाक अशेंच ताटीपाट केल्लो. तुका दिसता हेजेकीन सिरियस हे इशू? ते कशें आसा न्ही, गोंय हे कम्युनली सेन्सिटीव स्टेट केन्नाच नाशिल्लें. गोंयचे गोंयकार हे कम्युनली इन हार्मोनियस स्टेटान रावता. हें खंय तरी डिस्टर्ब करपाचो म्हाका दिसता एक प्रयत्न जाल्लो आसा फाटल्या 8-10 दिसां भितर. हांव मागता गोंयकारां कडेन की तांणी असल्या भुलपथाक गळी पडचें न्ही. हे जे लोक आसा ते येतले वतले, आनी तांचे असल्या स्टेटमेंटाक लागून जर गोंयचो पीस एंड हार्मोनी डिस्टर्ब जाता तें गोंया खातीर बरें न्ही. जो आज सक्सेसफूल जालो कशें दिसता खंय तरी एक कम्युनल डिवायड करपाक ताजो स्टेटमेंट, आनी तो स्टेटमेंट ज्या तरेन जालो त्या तरेन जे मेन इशू गोंया खातीर जे इम्पॉर्टंट आशिल्ले ते खंय तरी फाटीं पडले. पण त्याच निमतान गोंयकार खंय तरी एकवटले, हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एका प्लॅटफॉर्मार आयले, आनी गोंयचे जे इशू आसा ते म्हाका दिसता आतां तांणी ह्याच नेटान घेवपाची गरज आसा. मागता गोंयकारां कडेन की तांणी आतां ज्युडिशियरीचेर विश्वास दवरचो, पुलिसांचेरूय थोडो विश्वास दवरया. पयलीं नाशिल्लो, पण आतां ज्या तरेन तांणी हें केलां तातूंतल्यान थोडें तरी दिसून लायलां की पुलिसांनी काम सुरू केलां, तें करेक्ट दिशेन सुरू केलां हें दिसपाक लागलां. तेन्ना ह्या गोश्टींचेर विश्वास दवरून आमी आम आदमी पार्टी तर्फे एज अ लॉयर ऑफ बापरू सिल्वा हू वॉज अ इनिशियल कंप्लेनंट, आमी मागता गोंयकारां कडेन की तांणी ह्या दिशेन सुरू आतां वाटचाल करची की जे विशय आमी ज्या तरेन आज हो विशय एकठांय रावन घेतलो, तशेंच गोंयचे जे आज इम्पॉर्टंट इशू आसा, लँड कन्वर्जन आसूं किंवा जे अनएम्प्लॉयमेंटाचे इशू आनी करप्शनाचे जे इशू आसा ते एकत्रीतपणे आमी अशेंच फुडें घेवचे अशें म्हाका तरी दिसता. डिमांड करता ताटीपाट? न्ही, तडीपार म्हणजे काल ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार लेटर दिल्लें, म्हाका दिसता ते सायन केल्लें लेटर आज कलेक्टराकूय दिता की सर्टन एरियाज, मोर पर्टिक्युलरली ओल्ड गोवा एरियान तांकां पांय दिवपाक दिवचो न्ही, कारण थंय वचून परत तो कितें तरी करपाक शकता, परत लोकांक इन्सायट करपाक शकता. आनी ते गोंया खातीर अल्टिमेटली मारक आसा पीस, लॉ एंड ऑर्डर शूड नॉट बी डिस्टर्ब एट एनी कॉस्ट इन एनी फॉर्म ऑन बाय आयदर सायड. एंड आय थिंक खंय तरी सरकाराचो तेंको आसा अशें दिसल्या कारणान आमी मागणी केल्या की एक ज्युडिशियल ऑर्डर पास करची की ही शूड बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मुवमेंट इन सर्टन एरियाज वेर ही कॅन इन्साइट कम्युनल वायलन्स अँड विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर स्टेट ऑफ गोवा. फादर बॉलमॅक्सा खातीर जे निर्णय जाल्लो पळय तसोच निर्णय हेच्या खातीर जावचो दिसता. दोन गजाली आसात आनी फादर बॉलमॅक्साचो जजमेंटूय हांगा लायला, पण विशय वेगळो आसा. म्हणजे आमी ते दाखोवन दिलें की फादर बॉलमॅक्सान एक जो विशय केल्लो तो डेरोगेटरी नाशिल्लो. ही रिफर्ड टू हिम एज नॉट गॉड बट हिरो, बट इन दीस पर्टिक्युलर केस दीस पर्सन हेज ट्रायड टू डिफाय द व्हेरी आयडेंटिटी ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर, एंड इट इज नॉट कंपॅरिजन टू वॉट वॉज सेड बाय फादर बॉलमॅक्स पेरेरा अशें आमकां ज्युडिशियल ऑर्डर वाचतानाय दिसून आयलें. आनी आमी ते क्लियर कट सांगलां की फादर बॉलमॅक्साचो जो इशू आसा
आसा तो कंप्लीट वेगळो आशिल्लो आनी हो विशय कंप्लीट वेगळो आसा कारण हांगा खंय तरी एक डेलिबरेट अटेम्प्ट जाल्लो दिसता टू इनसायट कम्युनल वायलन्स एंड इट शूड नॉट बी द केस हांव परत परत रिपीट करता की थंय कम्युनल वायलन्स सुरवात करपाक इन्सायटमेंट केम फ्रॉम द सम अदर सायड बट हियर ऑल्सो नाव वी हॅव सीन दॅट की परत परत आज दोनाय सायडींतल्यान हिंदू आसूं कॅथलीक आसूं दोनाय ऑर्गनायजेशनांतल्यान खंय तरी आज कांय फोर्सीस आसा जे दे आर ट्रायंग टू डिवायड बट इट शूड नॉट बी द केस आमी आज एज अ पॉलिटिशियन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो टू टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट लेट नॉट सच थिंग्स डिवायड अस कम्युनली बिकॉज गोंयान जें आसा तें बरे भशेन शांतीकाय दवरपाक तुम्ही जाय वेगळो विशय म्हणटा पूण ऑलरेडी कॅथलीक थोडे ग्रूप आसात इवन CM एन सेड ते फादर मॅक्साचो निर्णय तो हांगा लागू जाल्लो नाही पळय CM इज नॉट कॉम्पिटंट एज अ लॉ ऑफिसर ही मे बी चीफ मिनिस्टर बट म्हाका दिसता जजमेंट एकदां वाचचो आनी ज्यो गजाली घडल्या आनी CRPC नो BNS आनी BNSS वाचचो तांणी आनी मागीर स्टेटमेंट करचो म्हाका दिसता एज अ चीफ मिनिस्टर इट इज ओनली हीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दॅट कायदो वील टेक इट्स ओन कोर्स ही कॅनॉट कंपेर एनी एक्ट पर्टिक्युलरली टू अ पर्टिक्युलर सिच्युएशन एंड से की हें अशेंच जातलें म्हणून ही इज ऑल्सो नॉट कॉम्पिटंट आमी मानतात की पुलीस ही इंडिपेंडंट पुलीस ही इंडिपेंडंट ज्युडिशियरी इंडिपेंडंट आसा तशी पुलीसूय इंडिपेंडंट एंड पुलीस शूड डिसायड वॉट शूड बी द कोर्स ऑफ एक्शन इन द पर्टिक्युलर मॅटर एंड इट इज व्हेरी क्लियर इन दीस पर्टिक्युलर केस दॅट पुलीस डीड नॉट एक्ट इन द मॅटर मे बी अंडर पॉलिटिकल प्रेशर इनिशियली देर आफ्टर लोकांच्या प्रेशराक लागून जर पुलिसांनी एक्शन घेतली आतां पुलिसांची ड्युटी आसा की इन्व्हेस्टिगेशन त्या तरेन करचें जे इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यान तांकां मेळटा तातूंतल्यान तांणी फुडें सरचें दीस इज द ओनली वे आवट आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड रिफ्रेन फ्रॉम